असली प्रिन्सिपल असली कॉलेजचे ॲडमिन असले प्लस आमचे 3 क्लास रिप्रेझेंटेटिव्ह आणि हांव एज अ इलेक्टेड GS असलो. आमची एकूच मांग असली त्यांच्याकडे की बेगीतल्या बेगीन इंडक्शन सेरेमनी जावंक जाय आणि डेमोक्रेटीक वेन तो जनरल सेक्रेटरी जॉईंट सेक्रेटरी आणि फूल कावन्सिल जिंकला त्याचं एक फॉर्मल इंडक्शन जावंक जाय, तांकां फॉर्मली लेटर दिवंक जाय. SDM मॅडमान आमकां आयज सांगला अशें फिक्स केला की 24 to 28 ऑफ दिस मंथ जानेवारी कॉलेजीक मॅनेजमेंटाक डिसायड करपाचो टायम दितले की खंयच्या दिसा इंडक्शन सेरेमनी जातली आणि 30th to 4th च्या भितून इंडक्शन सेरेमनी जावपाक जाय अशें मॅडमान सांगला. SDM मॅडमान सांगला की 30th to 4th भितून इंडक्शन सेरेमनीचो एक डेट डिसायड करपाचो आणि त्या 30th to 4th फेब्रुवारीच्या भितून इंडक्शन जावपाक जाय अशें मॅडमान सांगला आमकां. तेंच्यांनी तयारी दाखयला तशी कॉलेजीन कितें आतां तुमी आतां डिस्कशन जालें तेंच्यांनी कितें फाल्यां जर तेंच्यांनी डिनाय केलें जाल्यार तुमचे स्टेप बी कितें आसतले? तो आमचो स्टेप फाल्यां तेंच्यांनी डिनाय केल्यार आमी मॅडमाक येवन विचारतले. आमी मॅडमा कडल्यान अश्युअर घेतला SDM मॅडमा कडल्यान की ह्याच्या भितून जावपाकूच जाय. मॅडमानूय तांकां दाखयतले की एज पर गोवा युनिवर्सिटी 10 दिसाच्या भितून इंडक्शन जावपाचें आसता. ते फॉलो जाल्लेले ना. 70 दिसाचो डिले जाल्लो आहा आणि तांकां आतां डेट दिलेली आहा की 24 to 28 दिसाच्या भितून मॅनेजमेंटाची तेंच्यांनी मिटींग घेवपाची आणि एक डेट आउट करपाची. 30th to 4th फेब्रुवारीच्या भितून इंडक्शन जावपाकूच जाय ह्या मॅडमान तांकां ऑर्डर दिला, रिक्वेस्ट केला. हें जाल्लेलें सर. आमी एक स्टुडंट ऑर्गनायझेशन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हे दर एक कॅम्पसान आसूकूच जाय. भारत माता की जय, वंदे मातरम हे दर एक कॅम्पसान नारे लागपाकूच जाय. हो आमचो क्लियर मुद्दो आहे. हेचेर आमचें कांयच समजोते ना. आमी जेन्ना 5-5 फावटी मॅनेजमेंटा कडेन रिक्वेस्ट केलेली की आमची इंडक्शन सेरेमनी करा, हे खूब धाकट्या हितून सोंपपाचें आसलें. आयज जेन्ना आमी तो एजिटेशन केलो त्या दिसा म्हटलेलें आमचे कडेन 3च भुरगे आहा. आयज हांगा दिसून येता दर एक भुरगो हो सेंट झेवियर कॉलेजीचोच भुरगो आहा. आमचे कडेन 20च्या वयर एक संख्या आसा आणि आमी तरी सांगलेलें की खूब कंट्रोल संख्यान आमी भुरग्यांक हाडलेले, कित्याक हे एक ऑफिस जावन आसा. हांगा आमच्या कडेन व्हडली पावर प्रदर्शन करपाची ना आणि जेन्ना आमची रिक्वेस्ट मान्य जालेली आसा हेच्या फुडें आमचें कांयच करपाचें ना. आमकां फकत इंडक्शन सेरेमनी जाल्ली ती जाल्लेली आसा. सो आमी अशें म्हणटा की दर एक स्टुडंट हितून आपले डेमोक्रेटीक वेन फुडें वचपाकूच जाय आणि तेंची मांग समज रायटफुली आसा जाल्यार तेंच्यांनी ही मांग करपाकूच जाय. हेच्यानी खंयचीय टीचर तुमकां भियेतली, खंय कोण सांगतले की कोणाक सस्पेंड जातलो या कोण रस्टिकेट जातलो अशें नासता. आपली समज मांग सारकी आसा आणि कॉलेजी कडेन समज तुमी उलयता जाल्यार एक डेमोक्रेटीक वेन प्रोटेस्ट करपाचो आसता. ही आमची क्लियर मान्य आसा. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.